पोरगोटणार जावया. शिव वर्तमान पोरगोटप हो बरी खबर दुसऱ्यांक पसरावप हें दर एका क्रिस्ती भावार्थ्याचें कार्य. आनी आज मनीस जिन्सां भासांनी ही बरी खबर हें शिव वर्तमान परगट्टा. जायते फावट उतरांनी परगट्टा, केन्ना केन्नाय कोरन्या वरवीं परगट्टा, आनी कांय फावट आपल्या जिविताची देखूच एक बरे खबरेची परगटणी करता. आयच्या सुरवातीच्या उतरांनी आमी आसिसाच्या बायग्योंत फ्रांसिस्काची उतरां आयकल्यांत. ताच्या जिवितांतली एक घडणी आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या आमच्या नियाळाक आमी थोडी भोव स्फूर्ती घेवया. एक फावटकूय हो आसिसाचो फ्रांसिस्क आपल्या एकल्या सांगात्याक अशें म्हणटा, भावा म्हज्या, चल आमी बरी खबर परगटूंक वचुया. आनी कांय वेळानकूय ते दोगूय ही बरी खबर परगटूंक भायर सरले. जाय ती वाट, जाय तो वेळ ते चलत आसले. आनी इतली वाट चल्ल्या उपरांत ह्या ताच्या सांगात्यान फ्रांसिस्काक असो विचार केलो, भावा म्हज्या, तुवें म्हाका आमच्या कोवेंतान आसतना अशें म्हणलेलें, चल आमी बरी खबर परगटूंक या. ही बरी खबर आमी खूंय आनी केन्ना परगट्टल्यो. आमी इतली वाट चलत आयल्यो. आनी तेन्नाकूय आसिसाच्या फ्रांसिस्कान ह्या आपल्या सांगात्याक अशी जाप दिली, भावा म्हज्या, आमच्या कोवेंतांतले आमी भायर सरल्यात ते मेरेन तावन आमी बरी खबर परगटीत आयल्या. तुका उगडास आसा, आमी वाट चलतना रस्त्याचे बाजूक आमकां एक जाणटी वस्तोरी मेळ्ळी. ती बाबडी रस्त्याचे हे वाटेन तावन ते वाटेन वचूंक सोदताली. कोणाचोच आदार तिका नासलो. म्हाका के भाशेन हो समोरून थारावन दिलो आनी येवपाची गरज ना. इतल्या पयस फोनाचेरूच हांव तुजो के भाशेन हो अपॉयंटमेंट ताणें हो दीस आयचो ताणें के भाशेन आपल्या येता म्हूण ताणें म्हाका पळीत केलें. म्हणून हे पासत ताका दिनवासतना हे बळे कुशेन ताणें याख्खी रितीची म्हाका मार्गदर्शन दिवन तयारी करूंक आदार दिल्ल्या पासत हांवें आयच्या दिसा येवन परबेचे मीस पेटयले. हा नवो मागण्यांचो कुडाचेर आशिवार घालून देवाक तो जागो सोमिरलो. त्या पासत सगल्या फिरगोसकारांच्या नांवान आनी हांगाचेर आसलेल्यांच्या नांवान हांव आदारी बीस साहेबाक उपकार हाटयता. दिनवास साठयता आमचे गांवचे दोग हापूरबायचे यादनीक रेव्हरंड फादर लिओनार्द मोराईस आनी फादर जॉर्ज नांद्याला आमचे आमंत्रण स्विकारून पयस तावन आयले आनी बलिदानान ह्या मिसांत वांटो घेतलो. तेच पळय आमची गांवची मातपय सिस्टर विसिपिला तिकाय म्हजे दिनवास ती आमच्या मदें आसा आनी ह्या सुमरमान तिणें वांटो घेतला. आमचो कोंकणीचो कॉन्स्टिट्युयन्सीचो MLA मिस्टर युरिया लेमॉन आयज आमच्या सांगात आसा. ताचे आजीरपण ओळखून घेवन आमी खुशाल जाता. आनी ह्या जाग्यार ताणें आमकां दामोर घालून हो जागो बरो निवड आमकां फावो केलो. ह्या पासत हांव MLA चे उपकार आठयतां. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.